पणजेचो ओडीपी उक्तो केला। सुचोवणी आनी हरकतींक ओडीपी 30 दीस लोकांक उक्तो आसतलो। पार्किंगाचो प्रश्न सोडोवंक एनजीपीडीए 35 ते 40 वर्सां जाल्ल्या बिल्डिंगांक एफएआर वाडोवन दिवंक तयार आसा। मात पयले 2 मजले पार्किंगाक दवरचे पडटले। पणजेचो विस्तार फक्त ओल्ड गोवा वटेन जावं येता। एनजीपीडीएचो ते दिशेन विचार चल्ला। And finally we have got this ODP opened. काल फॉर्मली आमकां लेटर आयलें, पूण काल थोडेसो लेट जाल्ल्यान तुमचे कडेन इंटरेक्शन करपाक मेळ्ळें ना, म्हणून आयज प्रेस कॉन्फरन्स दवरली टू अनाउंस दॅट पणजी ODP has been opened for revision, corrections, alterations for next 30 days. City is facing is parking problem. आणि पार्किंगा खातीर खूब बोबाव ह्या दिसांनी चालू आहा, जे पेड पार्किंग स्टार्ट जाल्ले आहा, लोकांचे कॉपरेशनूय मागलेले आहा। पण म्हाका हांवें दिसता की हे ओल्ड बिल्डिंग्स जर तर 35-40 इयर्स ओल्ड जाल्ल्यो आहाय, त्यो बिल्डिंग जर तर बिल्डर्स घेत, टेकिंग द सोसायटीज इनटू कन्सिडरेशन, आमी तांकां एक्स्ट्रा एफएआर दिवंक शकता। आयज ते 50 एफएआराचेर आहात, थोड्यो 60 एफएआराचेर आहात। तांकां आमी एफएआर एक्स्ट्रा दिवंक जाता की तेणी पार्किंग कंपल्सरी 2 फ्लोर पार्किंगाक यूज करपाक जाय। फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर शूड बी कंपल्सरली यूज फॉर पार्किंग, एंड whichever society comes to us, we will give them this FAR. तेणी खंयच्याय बिल्डराक एप्रोच करपाचे, हाय रायज बिल्डिंग जर ते वयता, आमी तांकां एक्स्ट्रा FAR दितले, आनी दे कॅन redevelop their own property. They'll get a new flat also, plus parking problem will be solved. This is our intention. आमची गव्हर्मेंट व्हडली बिल्डिंग आहा थिंगा, जुंता हाऊस, म्हाका दिसता ऑनरेबल MLA इंट्रस्ट घेवपाक जाय, आनी जे सकला ग्राउंड +1 शॉपिंग एरिया करपाची, म्हणजे शॉप्स आहा ती ऑलरेडी, दॅट कॅन बी रिडेवलप्ड, एंड अपर एरिया कॅन बी यूज फॉर मल्टी लेवल कार पार्क. पणजे शहर एक्सपांड करपाक म्हणजे city on one side is bound by a river, on the other side there is a mountain. We can expand towards the old Goa side. We are working on it. No. Parwari पंचायत area ने. दृष्टीचे लाईफगार्ड परत संपार वचपाची तयारी करतात। लाईफगार्ड 21,000 पगार मागतात। हायकोर्टात दृष्टीची याचिका फाटी घेतना तांच्या प्रश्नाचेर कंपनी आणि सरकाराबरोबर बसून जाता तितले बेगीन उपाय काडपाचे थारिल्ले। मात सरकार आणि कंपनी बसकेचेर जाग माग करिना म्हूण लाईफगार्डांनी परत संपाची शिटकावणी दिल्या। In the meeting we point blank told the management की कामगारांचे जो म्हणसर सस्पेन्शन फाटी घेना, जो म्हणसर चार्जशीट फाटी घेना, तो म्हणसर एकूय कामगार कामार चढचो ना, आणि तो आमचो ठाम ठीम निर्णय आसा। दुसरे, दलीप सिंग जो आसा, जो सेक्युरिटी ऑफिसर आसा, तेणी कामगारांचो इन्सल्ट केला, कामगारांक मॅन हँडल केल्या, तेणी जाहीर कामगारांची माफी मागची पडटली। हे आम्ही 2 मुद्दे मॅनेजमेंटा फुडें दवरले, आणि मॅनेजमेंटान खूप डिस्कशन जावन एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटान मध्यस्थी केली, पुलीस ऑफिसरांनी मध्यस्थी केली, आणि मागीर management at the final stage agreed to withdraw and revoke the suspension letters and the charge sheet issued to the workmen, आणि सगळ्या कामगारांक परतून परत घेवपाक agree जाल्या। We have demanded that the management of Zuari should take action against the security person. His presence in the Zuari plant itself will create an unrest in the factory. इतले मजगती सांकवाळे जुवारी एग्रोच्या कामगारांनी धरणे फाटी घेतले। कामगारांक कंपनीन सस्पेंड केले म्हणून मंगळारा सुमार 600 कामगार गेटी भायर धरण्याक बशिल्ले। सस्पेंड केल्ल्यांक कंपनी कामार घेवंक तयार जाल्या। कोर्टान जेन्ना ही हियरिंग जाल्ले तेन्ना कोर्टान एकूच सांगला की संप करपाचो कामगाराक अधिकार आसा, आणि तो कोणूच काढून घेवंक शकना। सो त्या दृष्टिकोनांतल्यान दृष्टीचे पिटिशन भायर मारलेले आसा। दुसरे, गव्हर्नमेंटान आपले एफिडेविट फायल केला कोर्टान, आणि त्या एफिडेविटान पॅरा 18 क्लियरली बरयला की सरकारान युनियना बरोबर एग्रीमेंट केल्लो, आणि तो एग्रीमेंटाची कॉपी सुद्धा त्या एफिडेविटाक लायल्या। डायरेक्टर ऑफ टुरिझम हॅड साइन एन एग्रीमेंट एंड दे हॅव सेड दॅट दे विल हॉनर द एग्रीमेंट। पण प्रश्न येता की केन्ना इम्प्लिमेंट करतले, प्रश्न येता खंयचे तारीख म्हणसर आमी रावचे, प्रश्न येता की कितले दीस तुमी ह्या भुरग्यांक अशेच ताटकळत दवरतले। सो एक डिसिजन घेयात आताच्या बेगीतल्या बेगीन। इफ यू आर टेकिंग द डिसिजन राईट नाव, यू टेक द डिसिजन अँड इम्प्लिमेंट इट, आणि पगार वाढवून या जानेवारी 2016 पगार वाढवून दियात, जे अश्युरन्स मुख्यमंत्र्यांनी दिले। सगळ्या लाईफगार्डांनी ठरयल्लें आसा
की संप करपाक जाय, हो प्रश्न सुटपाक जाल्यार संप करपाक आमी सगळे रेडी आसा. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गावस. राय मनोराची 2 बेकायदेशीर बांदकामां बुधवारा मोडली. उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा वयल्यान ही बांदकामां मोडल्यात. वाठारांत पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. हे आज जे आमगेले 2 स्ट्रक्चर डेमोलिशन आहले ते 2 जाले आनी हेजे मुखार आनी हाय प्रोसिजर चालू आहा. तेय वतली 2-3-4 उरले तीय येतली आनी तेय मोटले आनी हे आतां 2 जाले. आतां आमी हॅप्पी जाले आनी आमी लोकांक आमगेल्या वाड्यार लोकांक सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा. डेप्युटी कलेक्टर साउथ गोवा अँड इन्चार्ज ऑफ डेमोलिशन स्क्वॉड STM साउथ गोवा ह्याच्या ऑर्डरी प्रमाणे आज राया पंचायत क्षेत्रांत 2 डेमोलिशन आसली. एक आसले शेख अब्दुल रहमान ह्याचे सर्वे नंबर 339/2-B आनी दुसरे आसले ते मोहम्मद जाफर सर्वे नंबर 305-C ऑफ विलेज राया. ही 2 डेमोलिशन आज जाल्या आनी तो आमी रिपोर्ट डेप्युटी कलेक्टर साउथ गोवा हाका धाडटाले. कोणी कंप्लेंट बी दिल्ली? कंप्लेंट डिटेल एंथनी फेर्नांडीसाची कंप्लेंट आसली आनी पंचायतीच्या रिक्वेस्टे प्रमाणे आमी ते डिमॉलिशिंग स्क्वॉडाक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड केल्ली आनी डेप्युटी कलेक्टरान ती ऑर्डर काडली आनी ती आज ऑर्डर प्रमाणे डिमॉलिशिंग 2 स्ट्रक्चरां जाली. म्हापशां गिरी रस्त्यार बस आनी 2 व्हिलराच्या एक्सिडेंटात चली साल्वार जाले. वृंदा नायक 2 व्हिलर चलयताले. ताका पांयाक मार लागला. दोगूय बस ड्रायव्हर सांगता ते प्रमाण चली ओव्हरटेक करताले. दोनूय बसींच्या मदीं पावंक आबूज जाले आनी पडले. चलयेची 2 व्हिलर अर्दी काबार जाल्या. हांव येतालो तेव्हा ती उबी आसली ती मज्जान येयल्ली आनी ते हालोंक लागले ते हय ते तांदळ ते हालोंक लागले खंय आनी ते सकयल पडले. तुझ्या सायडीक आसले? हांव म्हाज्या सायडीक आहा गाडी सायडीक हांवें भायर मारूंक गेली गाडी. दिल्ली भायर आहा ती पळय म्हाजी गाडी आनी ती खंय आहा ती पडले जाल्यार मागीर फुडले बिलाक ते धोक दिले. फुडले बिलाक चिड्डा तो हाली मोगतले जाले फुडले बिलाक पडले जाल्यार हांवें ब्रेक मारून उबी केली. आमी अशें येतले आनी ही लायन स्लो अशी वयताली पळय ही फुडल्यान आहली ही गाडी येताली हे अशें थंय आपूच जाले. ही गाडी येताना पयलीं आपूच जाले आनी ते पडले थंयसर आनी तेची गाडी ते गाडी आपण हांवें गेली आनी थंय बरें साल्वार ते आमी तें कांयच करूंक ना. आमी हांगासर ट्राफीक वयता पळय ब्लॉक तें काम चालू आहा म्हणा स्लो वयता ते म्हणून आमी डॅश मारलें आमी डॅश मारलें. घेवया एक विराम.